एक बीजेपी एक्सटेंडेड परिवाराचे सदस्य. गोवा पार्टी is the partner of NDA. So it is the member of extended BJP family. So BJP चो परिवाराचो गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तो एक घटक. आणि ते त्यांचे भितरले लिडरशिप चेंज करपाक हो तेंगेलो फॅमिलीचो डिस्प्यूट. आणि त्या फॅमिलीची त्यांचे डिस्प्यूट आहा. म्हणजे त्यांचो लिडर कोण आसचो फॅमिलीचो, कारण त्यांचा सध्या फॅमिलीचो प्रमुख गोंयांत आसा दोतर प्रमोद सावंत. सो त्यांचे फॅमिलीचे प्रमुख म्हणजे बीजेपीचे एक्सटेंडेड फॅमिलीचो प्रमुख आसा ताका ते बदलपाक सोदतात. आणि ते बदलून ते मायकेला करपाक सोदतात काय ते विश्वजीत राणा हो त्यांच्या फॅमिली परिवाराचो इंटरनल मामलो. मग त्यांचे घरगुती मामल्यांक भितर म्हाका दिसता आम्ही पडप न्ही. आम्ही काँग्रेस म्हणजे आम्ही ओपोजिशन. आणि त्यांचो एक घरांतलो इश्यू घरा भितर तेंगेली झगडी चलता की हो लिडर म्हणून नाका दुसरो लिडर जाय. सो त्या हेतून आम्ही चड रिएक्ट करपाक सोदना. पूण एकूच हें करता कारण त्यांचे भितरले एक्सटेंडेड मेंबर आनी एकलो आसा रोहन खंवटे. की रोहन खंवटे म्हणजे हे सगळे ड्रग्स आनी हें कितें चल्लें आसा त्याचो लिडर कोण तो खबर आसूं. म्हणजे तो इनडायरेक्टली कितें म्हणटा की हे सगळे मायकल लोबो खबर आसूं की मायकल लोबोन पयलीं सांगलेलें. म्हणजे तेंगेलो एक सदस्य म्हणटा हेका सगळे जबाबदार मायकल लोबो. आणि तेगेलो फॅमिलीतलो दुसरो म्हणटा की मायकल लोबोक सीएम करचो जावं विश्वजीत राणेक सीएम करचो. सो ह्या हेतून म्हाका दिसता ते तेंगेले फॅमिलीचे कारण ओपोजिशन म्हणजे सध्या गोंयांत एकूच आसा काँग्रेस. नॅशनली काँग्रेस आसा गोंयांतूय आसा. गोंयांत आनी कोण ओपोजिशन सद्याक ना. बाकी ते सगळे त्यांचे भितरले इंटरनल जे डिस्प्यूट आसा तितूंत आमी पडपाक सोदना.